येता त्या 9 एप्रिलाक फोंड्यां पोटवेंचणूक जावपाची आसा। पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपले उमेदवार बिरेस्तारात जाहीर केले। सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचो चलो रितेश नायकाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केलो, जाल्यार आपान गितेश नायकाक उमेदवार म्हूण जाहीर केला। मात भाजपान रितेश नायक हाका उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली। भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान तांची भेट घेवन समजूत काडपाचो यत्न केलो, पूण तांची बंडखोरी थांबोवपाचें व्हड आव्हान आतां भाजपा सामकार आसा। बिरेस्तारा दामू नायक हांच्या सयत माजी मंत्री विनय तेंडुलकार हजर आशिल्ले। सर्गेस्त रवी नायक हांणी जायते फावट काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लढयल्या। काँग्रेसीत रावन ते घरमंत्री मुख्यमंत्री लेगीत जाल्ले। मात 2022 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं ते काँग्रेस सोडून भाजपात आयले आनी 77 मतांनी जैत मेळयली। तांच्या मरणा उपरांत फोंड्यां जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजप कार्यकर्ते आनी आदले नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांणी नेटान तयारी सुरू केल्ली। पोटवेंचणुकीच्या फाटभुंयेर तांणी फोंड्यां स्वताचें कार्यालय लेगीत सुरू केल्लें। मात भाजपान नेमके वेंचणुके खातीर सर्गेस्त रवी नायकाचो पूत रितेशाचें नांव उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली। भाजपान वेंचणुके खातीर रितेश नायक आनी विश्वनाथ दळवी ह्या दोगांची नांवां पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समिती कडेन धाडिल्ली अशें कळटा। मजगतीं विश्वनाथ दळवी आपलो बरो मित्र तशेंच निश्ठावंत कार्यकर्तो, लोकांच्यो भावना तो समजता। पक्षान जो निर्णय घेतला त्या निर्णया बरोबर वचपाक जाय अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। आयकात। प्रत्येक भितर आसता आमचो जुनो जाणटो कार्यकर्तो, सिनियर कार्यकर्तो सगळे पण हेजो इफेक्ट जावचो ना न्ही, म्हणल्यार बीजेपी सिटाचेर म्हणून अपूर्व दळवी म्हजो फाटल्या अनेक वर्सांचो बऱ्यापैकी मित्रय बीन आसा। आमी एकमेकांक आसर करता आनी अपूर्व दळवी आपले राजकीय त्याच बरोबर मॅच्युरिटी सगळे ताका खबर आसा। लॉयल ऑनेस्ट कार्यकर्तो, लोकांच्यो भावनाय बीन तो समजता, आमकांय बी समजता। पूण जें कितें आसा तें राज्या कडेन उलयल्लें आसता, ताजो निर्णय आसा घेवचो आनी पार्टीन जो घेतलेलो त्या पार्टीच्या निर्णया बरोबर। पण बाय इलेक्शन तेजो काय इफेक्ट जावचो ना म्हणटात सिटाचेर। अप्पू हो आमचो आमच्याच बरोबर आसा, मित्र आसा आनी अपुराक लॉंग टर्मान भितर जसो आज हांव 32 वर्सां जाली, अप एंड डावन्स आमी सगळे पळयल्या। अशे अनेक प्रसंग हातूंत भितर राजकीय हातूंत भितर येतात, ते सगळे आमकां घडोवपाक येतात, आमकां बुडोवपाक न्ही। तातूंत कितलो पर्यंत घट जावन भायर सरता आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर हांव एक बारीक हातूंतल्यान वयर सरताना सुद्दां 32 वर्सां राजकारणांत भितर अप एंड डावन पळयत आयले। आमकां घट करतात हे सगळे प्रसंग। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।